तुमच्या मदलो कोण जर पिळगांव माशेल वाठारांत रावता जाल्यार ही वाट वा फेरी ताच्या खातीर नवीन नासतली. सारमानस धक्या वयल्यान पिळगांव धक्या मेरेन वचपी फेरयेन तुमी एखादो प्रवास केलाय आसतलो. पूण आयची बातमी सारमानस ते खांडोळा फेरी सर्वीस स्टार्ट जावपा बद्दल आसा. आतां तुमच्या मदल्या थोड्यांनी विचार लेगीत केलो आसतलो की हें नक्की सगळें कितें. हाच्या बद्दल मयेचे आमदार प्रेमेन शेट हांणी विधानसभेंत विशय काडिल्लो आनी त्या विशीं रिवर नॅव्हिगेशन डिपार्टमेंटान तांकां जापय दिल्ली. पूण ह्या फेरी पॉयंटाचो लोकांक फायदो जातलो काय त्रास सोंसचे पडटले. त्या भायर ही सुविधा मुखार कितें फायद्याची थारतली हें लेगीत जाणून घेवपाची गरज आसा. जेन्ना आमी एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार वयतात आनी मदीं जेन्ना उदक आसता तेन्ना आमकां जेन्ना एका जाग्या वयल्यान दुसऱ्या जाग्यार पावपाचें आसता तेन्ना एक सोंपी जो मिडियम आसता ती म्हणजे फेरी बोट. फेरी बोट हो विशय आमी तुमच्या मुखार कित्याक हाडटात ताच्या फाटल्यानूय कारण आसा. कारण फेरी बोट जे खूब फायदे आसा. कारण फेरी बोटान जर कोण प्रवास करता जाल्यार एक तर तांचो एक टायम सेव जाता, एक तर तांकां 10 मिनटां वा 15 मिनटां रेस्ट मेळटा. त्या भायर जे ट्रॅव्हलिंग आसता जे लॉंग कट रोड ट्रॅव्हल आसता जेन्ना रोडान ट्रॅव्हल करतात आनी फेरयेन ट्रॅव्हल करतात तेन्ना टायम डिस्टन्स आसता ते जेन्ना टायम मोस्टली सेव जाता. पूण ही बातमी जी आमी तुमच्या मुखार घेवन आयला ती बातमी आसा सारमानस टू खांडोळा जी फेरी स्टार्ट जावपाची फेरी सर्वीस स्टार्ट जावपाची ताचे विशीं. जेन्ना आमी हाच्या बद्दल जी सारमानस टू खांडोळा जी फेरी सर्वीस स्टार्ट जावपाची आहा तांचे जे रिवर नॅव्हिगेशन चे डायरेक्टर आहा तांचे कडेन प्रश्न विचारले की एक्चुअल जी फेरी सर्वीस थंय स्टार्ट जावपाची ते एक्चुअल कितें ताचे फाटलें कारण कितें आनी ती कित्याक स्टार्ट जावपाची आहा वा लोकांक ताचे कितें फायदे आसा वा लोकांक ती कशी वापरपाक मेळटली, लोकांनी ती कशी वापरची, कित्या खातीर वापरची हे एक जेन्ना आमी प्रश्न रिवर नॅव्हिगेशनचे जे डायरेक्टर आसा तांकां विचारले तेंचे कितें म्हणणें आसा तें पळोवया. फेरी बोट ही जी आयडिया आसा सारमानचे वयल्यान खांडोळा फेरी बोट चलोवपाची ती अशी हेका येयली की आमी जेन्ना फेरी बोट सादारण एप्रील मे म्हयन्यान जेन्ना सुकती आसता तेन्ना ड्रेजींग करूंक ना आमी फेरी हो चॅनल सारमानस टोंकार. ताका लागून ती फेरी बोट मदीं एक वर बंद पडटा सादारण एप्रील आनी मे दरम्यान. तेन्ना ती बंद दवरपाक जायना, लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून आमी खांडोळा जो रॅम्प पयलींचो आमी आसलो तो साफ केलो, रिपेर केलो आनी आमी गेल्या वर्साच्यान ह्या मे म्हयन्याच्यान आमी तो फेरी बोट सारमानचे वयल्यान खांडोळा चलोवपाक चालू केली. आतां फाल्यां जर मे म्हयन्यान एप्रील म्हयन्यान जर फेरी बोट बंद पडत उदकाक लागून जाल्यार आमी सारमानचे वयल्यान खांडोळा फेरी बोट चालू दवरतली. पूण सर तातूंत लोकांक कितें त्रास भोगचे पडटले? फक्त लोकांक ट्रॅव्हल टायम जो आसा न्ही तो वाडटलो. आतां सादारण एक 15 मिनटान तुमी पावता थंय 25 मिनटां लागतली. सारमानचे वयल्यान खांडोळा वचपाक सादारण 25 मिनटां लागतली, चड टायम लागतलो. पूण हे केन्ना मेरेन जातलें सर? ना सादारण फक्त 2च म्हयने. हो जो प्रॉब्लम आसा तो सादारण एप्रील आनी मे म्हयन्यान जाता. पावस चालू जातकच हो प्रॉब्लम येना. ह्या 2 म्हयन्यांक जेन्ना चड सुकती आसता तेन्ना फेरी बोट भितर घेवपाक मातसो त्रास जाता. ताका लागून आमी ती अरेंजमेंट केल्या की सारमानचे वयल्यान खांडोळा वयतली. चवकशी केल्या सर तुमी थंयचे पळोवणी बीन केला थंयचे खांडोळा जावं वा सारमानस कितें केलां? रॅम्पाची चवकशी केला? हय, रिपेरींग केला आमी. खांडोळा सायडीन रिपेरींग केला आनी आतां फेरी बोट चलोवपाक जाता. आमी इनफॅक्ट 4 ट्रिपी मारलेल्यो आसा. 4 ट्रिपी मारल्या सर. आनी प्रॉब्लम्स फेस जाला सद्याक तरी? ना, लोकांक ते कन्विनियंट ना. लोक म्हणटात ते आमकां सारमानस टोंकच जाय, ते पयस पडटा तांकां, मागीर थंय बस नासता, ताका लागून तांकां तो रूट कन्विनियंट ना. तुमी लोकांचे विचार करून ह्या फाटी घेतले? दुसरे आमचे कडेन ऑप्शन आसा तो फेरी बोट बंद दवरपाचो. तेंय लोकांक नाका. आनी आमचो प्रॉब्लम आसा फेरी बोट जर तेकात जाल्यार फेरी बोट फुडें वयची ना, थंय शिरकतली.